ह्या जे युनायटेड ओपोजिशन म्हणटा तो एक जो प्रकार आसा, एवरीबडी सेज दॅट इट इज नॉट अबाउट एरिथमेटीक की सगळे जाण एकठांय आयले सो तुम्ही बीजेपीचे आखी चड पॉवरफुल जातले. तुमच्या मदींच केमिस्ट्री ना, तुमच्या मदींच एकमेकाचे विश्वास ना, हाव विल दॅट टीम हॅपन? केमिस्ट्री सगळी चुकली गोवा काँग्रेस लिडरशिपी वयल्यान. वयली काँग्रेस लिडरशिपीचो तसो प्रॉब्लेम नाशिल्लो. इवन हे कर्नाटकी जे आयले गोंयांत कॅम्पेन करपाक, दे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड मोर फॉर द काँग्रेस कॅम्पेन इन गोवा दॅन द गोवन्स. सो गोंयची लिडरशीप जी आहा ही आयदर इट वॉज सोल्ड आउट ऑर इट हॅड सॉलिड इगो टू वर्क विथ अदर्स. आनी ताजे खातीर तांकां दिशिल्लें जालें म्हणून तांणी बजेट भाशण पसून तयार केल्लें, तांणी पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन स्टार्ट केल्लें. हे जे आज धांवूंक पडटा 2012 सावन तशें करतात ना ना पोर्टफोलियो 2012 करताले. म्हज्या मनान एकलो आयिल्लो ना तूं हें घेवं नाका तो घे. बाबा तुजें खंय जालां? खंयच्याय कॅल्क्युलेशनान काँग्रेस 15-16चेर येताली, 15-16चे वयर वचत नाशिल्ली. दिगंबर कामती बरोबर हांव कितले जावन बसलो, 15-16 येतकर तो 17-18 म्हणटालो. अरे मदलो गॅप कोण खंयचो भरता, कोण जिखता? ना येतले ते मागीर म्हणून. येतले कशें येतले? तशें ओगी जादू जावन येना ते. सो हें म्हाका इम्प्रॅक्टिकल दिसता तांचे. दे वर लिव्हिंग इन अ फूल्स पॅराडायज ऑर दे वर नॉट कीन टू वीन. दे वर मॅच फिक्स्ड. आज पळय सेशनाचे पयलीं फुटपाक तयार जातात, पण लोकांक कितें नागयतात तुमी? ना पण हांव हे कित्याक म्हणटा, कारण गोंया भितर आमी तेंच पळयलें. प्रेसिडेंट इलेक्शन जालें, 3 जाणांची क्रॉस वोटींग. म्हाका तुगे रिएक्शन म्हाका खूब प्रामाणीक दिसलें. हय 3 जाणांचे काय म्हणून तुका अजाप जालें. 3च मतां कशी फुटली, चड फुटपाची म्हणून. हय तें म्हाका एक सामकें प्रामाणीक दिसलें रिएक्शन. पण 3 जाणांनी क्रॉस वोटींग केलें. जें थंय जालां केंद्राक तेंच गोंयांत जाल्ली. डेप्युटी स्पिकराची इलेक्शना भितर तुमची युनिटी खंय गेली? मागीर तुमची युनिटी कोणूच येवपाक तयार ना. सो व्हाय शूड people even keep a hope that there would be some coalition of opposition forces? No, don't you agree? लोकांनी किती आमला अशें दवरची ना? हांव लोकां बरोबर तसो सहमत ना की लोकांनी काँग्रेसीचेर आशा दवरची न्ही. पूण युनिटी ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट ओन्ली द फादर्स प्रॉपर्टी ऑफ द काँग्रेस. ऑपोजिशन इज नॉट काँग्रेस. काँग्रेस म्हणल्यार ऑपोजिशन अशें न्हीच तें. हांगा आज लोक बीजेपीक ओपोज जे करतात, हे बीजेपींतले लोक बरे मनीस आहा ते ओपोज करतात तांकां. सी बीजेपी हॅज प्रेझेंटेड अ फ्रॉड बजेट. आतां पळय मरे तूं, ते आतां इलेक्ट्रीक सबसिडी ताणें कॅन्सल केली. आज सेशन सोंपून कितले दीस जाले? 22 तारखेक सेशन सोंपलां, आज 25 तारीख, 3 दीस जाले. 3 दिसांनी कॅटा करपाक लागले. मुख्यमंत्र्यान 25 कोटी प्रोविजन. टेक्निकली सेशन सोंपतकीर आज पयलो वर्किंग डे. ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे they are stabbing people in the back. हांव तुका सांगता पर्रीकाराची लेगसी when it comes to financial prudence is being killed day in day out. DSS म्हणटा ते कॅन्सल करपाचे आहा ते. हे जे 2,000 दिता ते नेक्स्ट वतले, थोडे तेंपान वतले. तांची GST हें बंद जालां, सबसिडी बंद जाल्या. ते हें डबल इंजीन सरकार एक कंगाल सरकार जालां. हें बुडीत खातें आनी जे इंजिनां चलनात, ही फक्त इंजिनां आपली पोटां भरपाक वापरता ते. हें सामकें सिद्ध जाल्लें आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. म्हाका एक गजाल, अशी जेन्ना ओपोजिशनाची परिस्थिती आसा, तुमकां दिसना लोकांनी इलेक्शना पयलीं हेंच चिंतलें आसतलें हांगे कांय धड ना, परत बीजेपीकच मत मारल्यार बरें म्हणून? आसत पूण म्हाका दिसना बीजेपी काटार पास जाल्ली आहा. कितेंय जावं बीजेपी हॅज टू एग्री दॅट 67% ऑफ पीपल वोटेड अगेन्स्ट देम. आनी ते जिखल्या ते सगळ्यांत चडांत चड जे शापदां उलयतात ते अशे शेकड्यांनी मतांनी सामके चुकून पास जाल्या अशे लोक चड उलयतात. एटिकेटी म्हणटा एटिकेटी सामकी. ते जिखल्या हाजेर ते पोस्टल बॅलेटाचेर बी ते चड उलयतात. जे व्हडले मतांनी जिखल्या ते ओगी आहा, ते सारके आहा. जे कमी मतांनी जिखल्या तांचो म्हळ्यार एम्प्टी वेसल मेक्स मोस्ट नॉयज, तशें जाल्लें आहा तांचें. सो ते हांव तुका सांगता ते फोडून कित्याक हाडूंक सोदतात? सेंट्रल बीजेपीचें एकूच कारण आसूंक शकता, बिकॉज सेंट्रल बीजेपी इज अवेर that in Goa they have formed a government by fluke. That they believe that the public mandate is not with the BJP. That is why they want to break all these other fellows. Then it doesn't make sense at all. You already have a majority. You cannot manage these people. You are getting in more and सगळे काढतात. तू हाडटा ते कोण? ते कितें सादे नवे भुरगे ना, सारके काढतात न्ही. एक मनशाक मायकल लोबोचे तुमी पयर मेरेन फाटीक लागल्या, आतां तुमी ताका घेवपाक तयार जाल्या. सो खंयची गंगा ती आतां? खंयचे गंगेन ते आतां वॉशिंग मशीन न्ही ते. सो द पॉयंट इज वॉशिंग मशिनां बी रेडी आसली आमची. सो
ओनली रिझन द बीजेपी सेंटर कुड हॅव गिवन बंद केलें गो अहेड म्हणून केला इज बिकॉज ऑफ दिस की बाबा दे आर एक्च्युअली अवेअर दॅट दिस गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव द सपोर्ट ऑफ द पीपल.